sopa oruji deva mundi deva rotan keli ikus moga fami amchi mona sontosta amchi galsamur gota amchi dona ulasta soy sorbes mona amchi mona sontosta amchi galsamur gota amchi dona ulasta soy sorbes mora sopra ikut cibi sogliam ikut mabui sumi deva pergi osmi amchi Baba Chani Padachmi Padatmyache Navi Sarvespo Tumche Soveyasu Tumche soveyasu प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयच्या मिसाचो विशय पवित्र सभेचे नेम कायदे पाळून देवाची कुशी करुया हो विशय आमकां उगडास कोत्ता की पवित्र सभेची शिकवण आनी परंपरा पाळून आमी आमचो बावाट जेवंक जाय. तांचे वरवीं आमी देवाची कुशी कोत्ता आनी देवाक मान दिवंक पावता. बाग्योन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन आमचें काळीज देवाचे कुशेक उक्तें करुया आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत मोगान आनी जबाबदारेन जिवंक वावरुया. ह्या मिसांत भाग घेतना पवित्र सभेचे कायदे विस्वाशीपणी पाळूंक आमकां बोल आनी कृपा मागुया. मोगाल भाव बीन मिसाचे बलिदानान फाव ती पिरवांत घेवंक आमची पातकांची दूख आमी धरुया. कोरेक सायडी फडी हांवें आनी तुवें देवाचे आनी पवित्र सभेचे नेम कायदे आमी सांबाळूंक ना, आमी मोडल्यात. आनी उरबी जायती पातकां हांवें आनी तुवें आदारल्यांत. असली हेर पातकांची दूख धरून देवा कडेन आमी बोगसणी मागुया. आनी काळजंतान दूख धरून आमी म्हणुया, हांव पातकी बरेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञाव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बौध अपराध. सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या दुदुक्तांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Krista kakutku
देवाक महिमा दिवया आनी म्हणया महिमा देवा उंचरगी आनी शांती तेच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्व देवा सरींच्या राया सोर परिदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या थोर वैभव पासत आमी तुका वखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती त्या बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया आयज बायनीची फिगोस्करां आमी एकठांय जाल्या ही यात्रा बागयोन फ्रांसीस सेवेऱ्याक आमी भेट करूंक आनी बागयोन फ्रांसीस सेवेरा वरवीं जेजूक आमी अनुभवूंक मागया आमचे लोकां आसात जी मागणी तेंच्या काळजान आसात बागयोन फ्रांसीस सेवेराची विनवणीन तांकां फावो सांगूंक आनी दुसरी आमची भावणां एकठांय जाल्यात तुमची मागणी एकठांय करून बागयोन फ्रांसीस सेवेऱ्याक फुडें घालून आमी देवाक उबारया उगीच रावन तुमची मागणी देवाक उबारात. प्रार्थुया सोर परिदार देवा आमच्या खणवळ्या बापा पातकान आमकां गुलामपणांत दामून दवरल्यांत पूण आमकां सोडून तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैमान नवो सोलोम घेतलो. येत्याच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूंक म्हूण मागता हे आमी मागता आमचे सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भागिवोन जुवावान बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या सोपुल्ल्या भुरग्यानो ताचे नांवी तुमची पातकां भोगसोल्यात देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो औरंबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यात. तरणाट्यानो तुमी नश्टाचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता. नेण्ट्या भुरग्यानो तुमी बापाक वळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो औरंबाक तावन आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो तुमी बोलीस जाल्यात देवाचें उतर तुमचे भितर रिगला आनी तुमी नश्टाचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराचे वस्तूचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सोवे बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेळटा तें इतलेंच कुडीची वंदोवण दोल्याची आशा आनी गिरेस्कायेची बोडाय. हे सोगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंदोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासनाक तोखता. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासू प्रितूम संतोसू. परतून म्हणुया सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासू प्रितूम संतोसू. पोरजा पोरजानू आयकात देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात. परमेश्वराक बेटवनो वरदानां घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासू प्रितूम संतोसू. पवित्र ताचें मंदीर सोम्याक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देसानू ताचे मुखार खडखडात. परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रानू गाजून सांगात.
ताणे तीर केला संसार नितीची ताची राजवट जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उल्हासू प्रेतूम संतोसू शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorbes porak soy soy, soy sorbes porak soy soy, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak soy soy. दिसा मध्ये पवित्र दीस आयज आमचेर उदेवन आयलो. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो सौम्याक नमस्कार करात कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचे परजला. Soy sorbes porak soy soy, soy sorbes porak soy soy, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak soy soy. सर्वेस्व तुमचे सोबे असू. तुमचे सोबे असू. लुका परमोनी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. अस्सर्याची कुलाची फनेलाची दू आना नावाची एक बाकणारी असली. ती चोड म्हातारी जाल्ली. लगीन जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचेर पिरायेक पावली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणी तेच वेळार थंय पावून सोडून देवाक वखाणलो आनी जेरुसलेमाच्या सोडुनीची वाट पळोवन आसतल्यांक सगल्यांक तेची खबर ती सांगूंक लागली. हे देवाची स्मृती परमणी कोच्चे आसले तितलेंय केले उपरांत ती गलिल्यांत आपल्या नासरेत नगरान परत गेली. भुरगो जानवायेन भरून गोठायेन वाडून वेतालो आनी देवाची मुजत तेचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबरीनो आमच्या जिवितान नेम कायदे भोव गरजेचे. सो तर आमच्या जिवितान नेम कायदे नात आमच्या जिवितान शिस्त वा डिसिप्लीन ना. नेम कायदे जातात आदारी आमच्या जिवितान आमची डिसिप्लीन वा शिस्त आमी सांबाळूंक. नेम कायदे वरवीं आमी दुसऱ्यांक मान दिता आनी आमच्याच फायद्याक नेम कायदे आमकां बरे पडटात. संवसारी नेम कायदे आसात आनी संवसारी नेम कायदे आसा देखून जेन्ना आमी मोटारान प्रवेश केल्यांत जोन एकल्यान जो चलयतालो ते नेम कायदे सांबाळले देखून आमी सुरक्षीत ह्या जाग्यार पावल्यांत. जो तर गाडयो चलयतना आपल्याक जाय तशें त्यो चलयतले जाल्यार जायते अपस्वेग जावन जायते एक्सिडेंट जावन उडीक लोक हांव पावचो नासलो. तो नेम कायदे आमचे फायद्याक आनी पवित्र सभा आनी देवाचे कायदे आमकां मेळटा आनी हे कायदे आमच्याच फायद्याक. पयले वाचपान हांवें पळयता भाग घेवन जुवांव आपले चिटीन तो आमकां आदार दिता कशे भशेन आमी नेम कायद्याच्या मोगान वाडूंक. तो म्हणटा जो कोण संवसाराचो संवसारी वस्तूंचो मोग करता तो देवाचो मोग करिना. तो संवसाराचो मोग करता देखून संवसारी नेम कायदे घेवन तो जियेतालो. त्या संवसाराचे नेम कायदे घेवन तो जियेतालो. पूण जो देवाचो मोग करता तो देवाचे नेम कायदे पवित्र सभेचे नेम कायदे घेवन तो जियेतालो. आनी हेच खातीर सांग देवाचे नेम कायदे पवित्र सभेचे नेम कायदे आमी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालतले जाल्यार एक गरजेचे आमी देवाचो आनी पवित्र सभेचो मोग आमी करूंक. शिवर्तमानान आमी आयकलां प्रवादीन आना सांते प्रायत विधवा ती आसली. जायतीं वर्सां
देव मंदिरान ती सारता कितें कोत्ता उपास मागणे दोनवंद आनी ती आशेन रावला केन्ना तो सोडवंदार येतलो आनी मी आयकलां ते बाग तिका फावो जाता तेच वेळार मारिया जुसे बालका जेजूक घेवन देव मंदिरान भितर सोदतात आनी जेन्ना ती देव मंदिरान बालका जेजूक पळयता खुशालकायेन ती पोरगोटणी करता मोगल भाव भयणो आना जाणटे प्रायर पर्यंत देवाची खुशी नेम कायदे तिने पाळले देखून हे बाग तिका फावो जाले हे सोडवंदार आपल्या दोळ्यांनी पळोवंक इगोज मातीचे पवित्र सभेचे आमकां मेळटात थोडे कायदे नेम कायदे पयलो दर एक आयतारा दीस आमी मिसाक येवची हो नेम कायदो इगोज मातीन आमकां दिला कित्याक तिसरो मानमेन आमकां सांगता सोम्याचो पवित्र दीस आमी पवित्र सांबाळचो आनी कसो आमी सांबाळटले हो पवित्र मिसाक येवंक मिसाक येता तेन्ना तोच पुर्ण जिवन चालवलो जेजू उंड्याच्या रुपान आमी ताका नमस्कार करता ताका बुजवण आमी दिता ताका मान आमी दिता आनी हे वरवीं देवाचे आसने आमचे मदें आजीर जाता देवाची कृपा आमकां मेळटा आनी कृपेन आमचें आत्मीक जिवीत वाडत वता आनी इगूज मातीक जाय आमी आयताराच्या मिसाक येवन हें आमकां बरेंपण आमकां मेळूं आनी हेच खातीर त्या तुका आनी म्हाका आपयता दर एक आयतार दिसा जे दीस इगोज मातीन फरमायल्यात ते दीस आमी पवित्र सांबाळूंक दुसरो नेम कायदो आमकां मेळटा जावन आसा वर्साक एक फावटी तरी आमी कुमसार जावची वर्साक एक फावटी तरी इट्स अ मिनिमम उण्यांतले उणें इगोज मात मागता हो कुमसार कित्याक गरजेचो कित्याक पातका वरवीं हांव आनी तूं देवाचो संबंद आमी मोडून उडयता आनी पट्टून जोडटल्यो जाल्यार आमकां जाय कुमसार आनी हेच खातीर इगोज मातीन आपली जानवायेन हो एकचार मनीस जावच्याक तुका आनी म्हाका पोत्तून देवसोशी हाडूंक आमकां भीक मागता एक फावटी तरी कुमसाराक येयात पूण इगोज मात म्हणना एक फावटी जायात ती म्हणटा जी आशा आसा इगोज मातीची पवित्र सभेची आमी जाता तितले फावटीन कुमसार जावंक हें तिजें मन तिसरो नेम कायदो आमकां मेळटा जावन आसा आमी जेवची पवित्र कूड पास्काच्या परबे सोमयार आमी शिवंक हय मोगळ भाव भयणो मिसाच्या बलिदाना वरवीं ही भोव पवित्र कूड जेवची आमकां मेळटा आनी भोव पवित्र कूड जेजूची तुका आनी म्हाका पवित्र कोत्ता इमॅन्युएल देव क्रिस्मसाची परब आमी संभ्रमता इमॅन्युएल आमचे मदें उंड्याच्या रुपान आमचे मदें तो येता आमचे सवे तो येता आमचे भितर तो येता आमचे भितर तो मिसळ जाता शेणटा आमचे भितर मोगान काय बरो साक्रमेंत हो कोमयावचो आनी हेच खातीर गरजेचें पूण जर तो कोमयाचो साक्रमेंत घेतलो जाल्यार आमी एक वस्त करची कुमसार आनी कोमयाव बारोबर वेतात जो तर महापातकान हांवें पवित्र कूड हांव शिवत जाल्यार आनी एक महापातक हांव आदात्ता ते जावन आसा देवाची पवित्र कूड हांव बोश्टायता आनी हेच खातीर इगोज मात आमकां आपयता कुमसाराक वचूंक पवित्र जावन आमचे पातकाचे बोगसणे आमकां मेळूंक चवथो मानवेन आमचे मोदी आसा जावन आसा आमी उपास आमी करचो जे दीस इगोज मातीन फरमायल्यात उण्यांतले उणें दोनूच दीस आमकां मेवता ॲश वेनिसडे गूड फ्रायडे पूण इगोज मात म्हणना दोनूच दीस कर पूण आमकां आपयता फोर्सान 2 दीस तरी भीक मागता तुमी करात उपासा वरवीं कितें घडटा काय उपासा वरवीं आमची आत्मीक वाड जाता उपासा वरवीं देवाची कृपा आमकां मेळटा उपासा वरवीं आमी दुसऱ्यांची दूख सोजमूंक पावता जो मनीस उपाशी आसा तो कसो आपलो दीस सारता जेन्ना आमी उपास करता ती आमकां कळटा उपास म्हणजे कितें भूक म्हणजे कितें तें आमकां कळटा आनी हेच खातीर उपास जर आसा गरजेचो ताचो आत्मीक वाड तुजो आनी म्हजो जातलो जाल्यार आनी 5वो आनीक उपास आसा इगोज मात आमकां आपयता दर एक मिसाच्या बलिदानान क्रिस्ताची कूड शिवचे आदीं 1 वर आमी उपास करचो जायतो लोक हो उपास करिना हो कायदो तुजो क्रिस्ताची कूड शिवचे आदीं 1 वर तूं उपास करचो कित्याक गाय हो उपास कित्याक इगोज मात
आमकां सोयरानांत इट ब्रिंग अस इन टू कॉन्शियसनस आमी कितें आनी कोण आमी शिवता तें आमी जाणा जावं उपास आमी कोत्ता. इट मेक्स अस रियलायज whom and who you are receiving in the Eucharist. आनी हेच खातीर जोन एकल्यान हो नेम कायदो जो एक वर आमी कोचो उपास पाळचो. जायते आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक उपास शिकयनात. गरजेचो आमकां, कित्याक आमी आमचो सोडवणदार आमचो देव आमी शिवतले. व्हडा भावार्थान आनी मोगान हो उपास आमकां आदार दिता. आमकां भूक लागून ताका शिव. पांचवो सण आसा इगोज पयत सुबेच्या गरजांक आमी पावूंक. देव आमकां जायते दिता. आयज आमी जिवी आसा देवाची देणी. जायते गूण तुमचे कडेन आसात, जायती देणी तुमचे कडेन आसात, जायते पयशे ग्रेस्काय तुमचे कडेन आसा. हे कोणाचें? देवाचेंच. देवान तुमकां दिलां. आनी तुजो आनी म्हजो कायदो आसा आमी आमचो वेळ, आमचे गूण, आमची देणी पोत्तून देवाक दिवंक. कित्याक दर एका मिसाच्या बलिदानान आनी साक्रमेंता वरवीं जायती कुरपां आमी घेवन वेता. आनी म्हजी आनी तुजी जबाबदारी आसा देवाक पोत्तून दिवंक. दिनवाशी कालसान खुशाल मोनान आमी देवाक दिवंक. पूण गोडेक जायते लोक आपलो वेळ देवाक दिवंक फाटीं सरतात. गोडेक जायते गूण तुमचे कडेन आसात. इगोज मातीक जाय तुमचे गूण, पूण तुमचे गूण इगोज मातयेक दिवंक तयार नात. गोडेक देवान तुमकां पयशांनी भरल्या, बरो पागार आसा, जो कायदो आसा. धाव वांटो कितें तरी तुका उणें करून पयत सुबेच्या कामांक आनी उरलेल्या कामांक आमी दिवंक. पूण गोडेक जायते फावटी आमी हें करिना. सोंपयतना द चर्च हॅज आस्क्ड यू द बेर मिनिमम. उण्यांतले उणें तेणी कडेन मागल्या भीक मागून. बट खंय मोग आसा, जो मनीस दुसऱ्याचो मोग कोत्ता तो दीत रावता. ही लायक्स टू गीव. देव आमचो मोग कोत्ता देखून आमकां दीत रावता. आपली कूड विसाच्या बलिदाना वरवीं आमच्या मोगा खातीर तो दीत रावता. दॅट्स बेस्ट गिफ्ट ही कॅन गीव. हेजे आनी व्हडलें देणें ना तेजी कूड आनी रगत. आनी म्हजोय तुजोय कायदो आसा. आमी तेज्या मोगान पडून आमी जाता तितले फावटी मिसाक येवंक. न्हूय आयताराची सोयेक मेळटा, तुका टायम आसा, मिसाक यो, मोगा पासत. तेच परी कुमसार न्हू एक वर्साक एक फावटी तूं तेज्या मोगान पडटाय जाल्यार, जिवीच्या मोगान पडटाय जाल्यार तूं जितले फावटी त्या पेल्याक ताका दुखयताय तितलेय फावटी कुमसाराक येयात. तो थोकाना तुका बोगसणी दिवंक, सदांच राजीक बोगसणी दिवंक. निमाणे कमी हांव तुजी पयत कूड शिव. आमी मिसाक वांटो घेता तेन्ना तो आपयता आमी तेजी कूड शिव. जो तेजो मोग कोत्ता, मोगी ह्यो वस्तू कोत्तलो. जो ते मोग करिना दॅट मॅन वील डू द बेर मिनिमम. पयस रावतलो. उण्यांतले उणें जेजूक दिवंक. हे मिसाचें बलिदान आमी मागुया. इगोज मात आमचे कडेन भीक मागता, मिनिमम मागूंक. लेट अस नॉट गिव द मिनिमम, लेट्स गिव द मॅक्सिमम टू जिजस. आनी हे वाटेन तुजी आनी म्हजी ओत्मीक वाड वाडटली. आनी इगोज मात आमची आवय तिका हुस्को तुजो आनी म्हजो आमी सगळीं देवाच्या राजान भितर सरूंक. आनी नेम कायदो पाठ शेत जाल्यार आनी तूं मॅक्सिमम दिवशी जाल्यार तुमकां गॅरंटी आसा देवाच्या राजान तूं भितर सरतलोय. मागीर कुरपा आमी तेच करूं आनी उबी देवा बापाची भुरगीं आमी जावंक. बिरावया. हे वेळार आमचो थोडीशी मागणी घेवन फ्रांसीस सावेऱ्याक फुडें घालून देवाक आमी उबारया. दर आयताराक आनी नेमलोल्या दिसांनी मिसांत भाग घेवन आमचो बाबाट कोलावूं आनी देवाताय आमचो संबंद तिरावूं बापाचो आदार आमकां मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे कोतो तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोतो तुका. वर्साक एक पावटी तरी आमी कुमसा जावन आमचें जिवीत न्हवसरूंक आनी देवाची काकलूत आमच्या जिवितान अणभवूंक
बापाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जिविताचे वतेपण आमी वळखून घेवन कसलोच भेदभाव करिनासतना जिवूंक आनी सगल्याच्या जिविताक आनी वावराक मान दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसा देवाचे उदारपण वाखाणूंक आनी ताचे भाशेन आमी उदार काळजां दुसऱ्यांक मजत करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जी गुप्ती मागणी आमच्या काळजान आसात भाग्यवन फ्रांसीस सेवेराक फुडें घालून आमी देवाक उबारिया. मोगळा बापा ही मागणी मी तुका उबारता. कुर्प आनी बोळ आमकां दी जे नेमकारी पवित्र सभेन आमकां दिल्यात. मोगान आमी ते पाळूंक आनी वरवीं तुजी भुरगीं आमी जावंक. हे मागणी मी कोत्ता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. 지루냐 속에 깜찍한 산도 본다. 수간이 득선 왕겔에 제수 득함에 도이다. 수간이 득선 왕겔에 제수 득함에 도이다. म्हज्या भाव आनी म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर परिदा द्या बापाक मानतात असले साव म्हूण मागात. हे तुमच्या आनंदे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दोळेन मानून घे. तुजी दिवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण हांवें बावट्टान भोक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळूंक म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची खालसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोरेदार आनी सासणाचे देवा सरकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोल दोले मुखार तो मोहिमेचो प्रकाश फाकयलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसता वस्तूंच्या मोगान पेटून वचून आमची कालसां देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सरींचे स दोलबरा संगती तो मोहिमेचे किर्तन निरून तोरी आमी गायता. Sorves por tu
सोर्गी तुका सोयीचो सर्वेस्पराची नावी येतो एका ताकासून उत्सर्गी तुका सोयीचो बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगळं पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मोरोंक सुसूंक वेचे आदी तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परिजेवण जातच तांणी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Baba tato gut purgatuja Sumyaci suami olokata Ani ekaci tle pieta Nitle pati tuwoi bohan Yesu Ami tuce moro urgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो सोनूची कास आमी तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शिवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्मन एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा किपणीचेर विस्तारलोले ते पयत सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा फिलिपनेरी आमचो गवडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमकान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर तांकां देशी गतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुज्या पलसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची देखोर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाची माय संगती तुजो पोती भाग्यवन सुसे भाग्यवन धर्मदूत आनी सर खाली तुका मानुल्यान भाग्यवन फ्रांसीस सावियर भाग्यवन पाज जुजेवाज आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजुतायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपुरीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक जेसून आमच्या बापा हे मागणें शिकयलां आमी सगळीं बापाची भुरगीं मागया कुरपा पवित्र सभेन आमकां नेम कायदे दिल्यात मोगान आनी बावट्टान आमी पाळूंक आनी उर्वी देवा बापाची भुरगीं आमी जावंक आनी बागोर प्रार्थून म्हणया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो करायस आयज आनी आमी आमच्या इस्लाल्या लक्षित तशी आमची पातकां भगोस आनी आमकां तांणीन पडोवंक सर्वेस्परा सोर वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सरींचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन अंतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकतांतली वाटाय कित्याक रसवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सदांची आसता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनभुतांक म्हटलंय तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय ते पवित्र सुबेचे भवताचे दिश्ट घाल तुजे खोशये तिका शांती दी तूच एकवटान सांबाळ जो जियेत राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. विशालकायेन मोगान एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. ही देवाची शिळी संवसाराची पाप काडटा ती होच तो पुनर्जीवन जालोलो जेजू आमचे मदीं आसा तिचे मोगान पवित्र सभेचे नेम कायदे पाळटात ती खरेंच सुभागी. तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी भावांनो, कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
सोप्राय आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली Atmodila soeklia Ami sobliye Tacineni wegwegli Ami sobliye Soglia grobe Jesucie Ami sobliye Ami sobliye Ami sobliye Somestami bavoini Ami sobliye Kajiban boloni Ami sobliye Kaceunan posloli Ami sobliye Ami sobliye Ami sobliye जेजू मोगाळा तूच आमकां कोरी शांती आनी खरो संतोष फावो करताय ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांनी आयलाय म्हूण आमी सोत मानता सगल्या वायटा विघ्नांतली आमच्या कुटुंबांत उपरासतल्या प्रश्नां वयली तूंच आमकां मार्गदर्शन बरें फावो करताय तूंच आमचे प्रश्न सुटावे करताय तूंच आमचो कुटुंब एक कुटुंब कसो मोवाळ जिवाळ सांबाळटाय ह्या वेळार ओगेपणान ह्या सोबार बेसावा पासत आमच्या सोम्यांक आमच्या जेजूक आमी आर्गां आनी दिनवास दिवया सगळे आमी उबी रावया देवा आमच्या बापा हे तुज्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफल जावंक आनी अशें तुजी देणी आमकां जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सगळे बसुया भयणी भावानो आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर डॉमिनिक डिसुजा ताका तशेंच बायणीच्या सगल्या फिरगूसकारांक आमचे दिनवास ह्या सोह बलिदानान फाटो घेतले हेर आमच्या यादनीक भावांकूय आमी दिनवास जाणा आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:30 आनी 11
आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आतां 11 वरांचे जे मीस आसा त्या मिसार फिलाडेल्फियाचो ऑक्सिलरी बिशप मुखेल येजमान आसतलो. तशेंच सांजे 6:15चे मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. ह्या मिसाचेर आमचे आदारी बिस्म येजमानपण चलयतले. Today the evening 6:15 p.m. Mass is dedicated to Goan diaspora, which will be presided over by our auxiliary bishop, Most Reverend Simeão Fernandes. फाल्यां रातीक 11:30 वरांचेर मागणी सुरू करून 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी समारंभतले. आमचे आदारी बिस्म भोवमान्य सिमिया फर्नांदीस मिसाचे येजमान आसतले. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. तुमचे सव्य आसूं आनी सपरिदा देव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचे कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून या दिवचे मोगान आनी शांतीन पुत्र सुबीन दिलेले नेम कायदे पाळूंक देवाचो मोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुज्या काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन.